क्रिस्ताची शांती तुमकां समजता. कल्वारी पळयणार साळी सलिसांवां नियाळचे ह्या शंकलेक म्हजो एक गांस घडसूंक आज हांव शेतां. बायबलांतल्या एका आवय विशांत तुमच्या सांगाता हांव नियाळ करूंक शेतां. ती आवय जावन आसा रेबेका. रेबेका अब्रामाची सून, इजाकाची पत्नी, येसाव आनी जाकोबाची आवय. येसाव मलगडो पोत, कश्टी, बलिश्ट आनी शिकारेकार. ताच्या विशांत बायबलांत कांयच वायट बरोवंक ना. जाकोब धाकटो पूत, रेबेकाचो पालो धरूनच व्हड जाल्लो आनी तिच्या मोगास. आमकां सांगलें आयकना, आवय जावन आसा पयली शिक्षकी. रेबेका एक बरी शिक्षकी वा सुकली शिक्षकी ह्या विशांत आज आमी नियाळ करया. येसाव मलगडो पोत जाल्ल्या निमती बापोयन ताका बेसांव दिवची रिवाज जुदेवा मदें आसली. पूण रेबेकाचें मन जाकोबाचेर आसलें. देखून येसावाक मेळा जय जाल्लें बापयचें बेसांव मोस करून आपल्या धाकट्या पुताक ती दिता. बापोय इजाक कुड्डो जाल्लो. निमाण्या दिसांनी शिकाऱ्याच्या मांस खायचें म्हणून ताका आशा आसली. देखून व्हड पुताक शिकारेक वचून मांस हाडूंक सांगता आनी मांस हाडून रांदून दिलें तर मालकड्या पुताचें बेसांव तुका दिता म्हणून भास दिता. हे आयकलीच रेबेका येसावान शिकारेक वचून पाटी येवच्या आदीं मांस रांदून धाकट्या पुताक दिवन येसावाचेंच वस्तूर न्हेसोवन मांस ताच्या घोवाक दिता. हो आपणाचोच व्हडलो पूत येसाव म्हूण चिंतून जाकोबाक तो बेसांव दिता. तर जाकोबाच्या ल्हानपणार ताका मेळिल्लें लिसांव कसलें. जिणयेंत जर तर हांवें जैत जोडी जाय जाल्यार हेरांक हांवें मोस करयेत. हे लिसांव आवय तावनूच तो शिकता आनी मुखार हेंच लिसांव तो संवसाराक साबार फावटी दिता. ताच्याच मावाक मोस करून मावाच्या की ग्रेस्त जावचे प्रयत्न तो करता न्ही. निमाणें प्राय जातना इजिप्ताक वचून भीक मागचे दीस त्याच जाकोबाक येतात. दुसऱ्यांक मोस करून जोडिल्लें दिर्वें आस्त बदीक सर्व नापायंस जाता. 4 दिसांच्या संवसारार 2 दिसांचो संतोष आमी जोडूंक कितें सगळें आमी करता. दुसऱ्यांक ल्हान करून आमी व्हड जावचे प्रयत्न कितले पुटी आमी केला न्ही. दुसऱ्यांक मोस करून आमी पुल जायिल्ले तें दिर्वें कितेंच शाश्वीत न्ही. कोणेय एका दोळ्याक दूद आनी एका दोळ्याक दीक घालिनाय. आनेकल्याक मोस करून संवसार चलता देखून आमी तशेंच करयेत म्हणलें आमी चिंतिनाय. तर आज तुमकां एक होमवर्क हांव दिता. मोस करून जीक जोडूंक आशे नाका. जिखचे खातीर कोणाकी मोसाची वाट दाखय नाका. क्रिस्ताची शांती तुमकां समेजता.